डायवर्जनाचो प्लॅन आता चीफ मिनिस्टराचे नजरेचे खाला आणि तो रेल्वे जमनीचेर व्हरून डायवर्ट करता अशें म्हणटा तातूंत प्रिमा फेसी जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की द डिस्टन्स इज रेड्युस्ड 23-21 किलोमिटर 6 किलोमिटराचेर जाता वीच इज सर्टनली वेलकम. पूण म्हजें कंडिशन अशें आहा की म्हाका अशें दिसता की दर्यांत म्हळ्यार जे नदयेचेर जो स्पॅन आहा तो कंप्लीट जावचे शिवाय डायवर्जन उगीच करपाची गरज ना आनी जाता तितली कमी इनकन्विनियन्स लोकांक दिवंक जाय. चड वेळ इनकन्विनियन्स दिवप हो खंयच्याच सरकाराची पॉलिसी आसूंक जाय. सो आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट डायवर्जन शूड बी अवॉयडेड and if at all it is inevitable then it should be at the minimum distance for the minimum time. Otherwise this will directly affect people of South Goa, affect the student community, affect the office goers and the government servants. So you want to say हाजेर सगळे पॅरलायज जातले. सो ते जाता तितले अवॉइड करचे अशें म्हाका दिसता. हांवें मुख्यमंत्र्याकूय सांगिल्लें. So you want to say that riverfront part should be taken first? I feel that if you have not completed the riverfront, why do you divert the roads first? What do you do? Eventually, again, when the river span comes, when that is not complete, again you will keep it closed. So, 1 वर्ष जे आहा ते 2 वर्ष जातले. So, जाता तितली कमी इनकन्विनियन्स लोकांक सफर करपाक जाय आनी ते इनकन्विनियन्स कमी टायमाक जावंक जाय. नॉट फॉर 1 year 2 years.